हे सगळे वर्सावडीचे आमचे गणेश फेस्टिवल येता तेन्ना गणसा दिसांनी हांगा वाडेम लेक लोक आपले आयडल हाडून इमर्शन करता। सगळ्यांक खबर आसा हे विसर्जन करपा खातीर सेफ्टी पयली आसपा जाय। सेफ्टी खातीर जे दर वर्सा आमी सांगता दृश्टी तेंचे लायफ गार्ड आसता विथ द बोट्स फ्रॉम 3:30 ऑनवर्ड्स ते आसतले। 1.5 दिसा गणपती बुडयता तेन्ना आनी 5 दिसाचे बुडयता तेन्ना। दुसरें क्लेनलीनस हांव मुद्दम पळोवपा येयला हे दिसांनी हे सगळे नितळ करून घेयल्ले आसा आनी तुमी पळयल्यार इट इज व्हेरी क्लीन आनी उरला तें क्लेनलीनस आमी फाल्यां करतले। सो हे फेस्ता जे आमचे व्हडले प्रमाणान जाताले कोविडा लागून कोविड-19 लागून तुमकां खबर आसा हे फाटी जावपाक शक्य ना। लोकांनी 5 दिसांचो गणेश 7 दिसांचो गणेश आनी तेंचेच इच्छे प्रमाणे तेणी चड करून 1.5 दीस केल्लो आसा। थोड्यांचो म्हूण घडी 5 दिसूय आसतलो पूण चडशे 1.5 दिसांनी हांगा विसर्जन जातलें। हे बरे भाशी जावपा खातीर पूर्ण आमी प्रिकॉशन घेवन जे फाव ते प्रमाणे जे स्टेप घेवपा जाय ते आमी घेतलेले आसा। लायटनींग आनी लायटींग हांगा वेवस्थीत आसतलें, बरो उजवाड आसतलो सदांचे भाशेन। आनी तुमकां खबर आसा हे ब्युटिफाय केल्यार ह्या वाडेम लेक हांगा सुंदर जाल्लें आसा आनी तेच एक सुंदर एटमॉस्फियर आमी जे म्हणटा ब्युटिफूल एटमॉस्फियर टू इमर्स जे विसर्जन जे जातलें बरे भाशेन जातलें। पॉटहोलूय हांवें आख्खे म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे कडेन रस्त्यार पॉटहोल पडलेले आहा आमचे फुडले 2 दिसां भितर सगळे पॉटहोल कवर जातले।